आज जुलयाची 1 तारीख आणि आज आम्ही डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करतात. तर सगळ्या आमच्या दोतोरांक जे ESI हॉस्पिटलान जावं साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व JMCन व जावं ते खंयचे प्रायव्हेट हॉस्पिटलान व आपल्या क्लिनिकान वावर करतात तांकां आमची परबी. तुम्ही कोविडाच्या काळान बरो वावर केल्लो, सॅक्रिफायस केल्लो, रिस्क घेतल्या ती आमच्यान विसरूंक जायना. सो आनीक एक पावट सगळ्या दोतोरांक हॅपी डॉक्टर्स डे. आयज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 10 पेशंटांक ॲडमीट केले आणि सद्याक आतां 100 जण पेशंट कोविडाचो ट्रिटमेंट घेतात. तशेंच आतां साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 3rd वेव मनात धरून थंय आसलेल्या नर्सिंग आनी डॉक्टरांक ICU केअर, ITU केअर हाचेर ट्रेनिंग चालू आसा. सालसेत एरियांतल्यो आयच्यो कोविडाच्यो केसीस अश्यो आसात. मडगांव आनी फातोर्डा 130 आनी 8 केसीस आसात. कुंकोली आनी बाली 30 केसीस, कंसावली 60 आनी 1 आसा. चिंचिनी 40 कोविड केसीस आसात. कुडतोरी 50 आनी 7, लोतोली 60 आनी 7 जाल्यार नावेली फकत 25 केसीस आसात. काल सांजे देरेफेन फातोर्डा KTC बस स्टँडा सावन जो रस्तो ओल्ड मार्केट सर्कला लागीं वता त्या रस्त्यार तो मेन रोड आसा त्या रस्त्यार व्हडलो फोंडकुलो पडलो. बरें जालें ते वेळार कसलीच व्हेकल थंय पासा जायनासली, ना तर एक फॅटल एक्सिडेंट शुअर जावपाचो. मायाच्या म्हयन्यान थंय फातोर्डाची मेन ट्रंक लायन घालपाचो वावर PWDन कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो. लोक म्हणटात ते कॉन्ट्रॅक्टरान काम सारकें करूंक ना, ताका लागूनच हो फोंड पडलो. आतां फातोर्डेकारांनी PWD मिनिस्टरा लागीं मागला हाचेर इन्क्वायरी करची म्हूण. साऊथ गोवा कलेक्टरान आतां पासून 216 लोकांची लिस्ट तयार केला जांचे लागीं आधार कार्ड ना व कसलीच आयडेंटिटी कार्ड ना आनी तांकां कोविड वॅक्सिनेशन घेवंक जाय. पूण हे आधार कार्ड ना जावन तांकां वॅक्सिनेशन घेवंक मेळना. पूण आतां साऊथ गोवा कलेक्टर स्पेशल तांकां कॅम्प करतलो आनी हे सगळ्या 216 लोकांक जांचे लागीं आधार कार्ड व कसलीच आयडेंटिटी ना तांकां कोविड वॅक्सिनेशन दितलो. आयज आम आदमी पार्टीन साऊथ गोवा कलेक्टराक मेमोरेंडम दिवन विनंती केल्या. जुलयाचे 8 वेर जे HGPD ग्राउंडार कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचे हियरिंग जावचे आसा ते फुडें पोस्टपोन करचे म्हूण. आपाक भंय आसा जरी तर हे हियरिंग थंय जाले जाल्यार परत कोविड केसीस गोंयांत वाडूंक शकतात. तशेंच तांणी गोव्हर्मेंटा लागीं मागला जो प्लॅन लोकांनी व पंचायतींनी गोव्हर्मेंटाक दिल्लो तो पास करून वो एप्रूव करचो म्हूण. जायत्या एक्टिविस्टांनी हे आदीं बी साऊथ गोवा कलेक्टराक मेमोरेंडम दिवन सेम रिक्वेस्ट केला की हे जे हियरिंग आसा जुलयाचे 8 वेर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाचे ते पोस्टपोन करचे म्हूण. पूण आजून पासून साऊथ गोवा कलेक्टर जावं गोव्हर्मेंट हाचेर कान हालयना. हाका लागून दिसता साऊथ गोवान परत कोविड केसीस वाडोवंक शकता. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना हे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट हियरिंग कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाचे हियरिंग रविंद्र भवनान जाल्लें तेन्ना हजारांनी लोक थंय आपले ऑब्जेक्शन दिवंक आयिल्लो. फातोर्डेकारांनी आयज फातोर्डा पुलिसी लागीं मागला जी वाहनां HGPDच्या होलसेल फीस मार्केटाच्या भायर रस्त्यार पार्क केलेलीं आसतात आनी लोकांक हाका लागून खूब त्रास जाता. सो लोकांनी आयज फातोर्डा पुलिसी लागीं मागला ही वाहनां जाता तितले बेगीन काडची आनी रस्तो क्लियर करचो म्हूण. ही जाली आयची सालसेताची अपडेट. They say you don't need a reason to shop at a sale. I say, you've got to be kidding. My reason? Fashion. Get ready for India's hottest fashion sale featuring the world's biggest brands. The season of reason is coming. आयची अपडेट दिता आसतना बार्देस तालुक्याची अपडेट दिता आसतना आता सध्या इलेक्शनाचे दीस आसतात आनी ते हितून घडामोडी फिक्स जातात. आयज जे शिवसेना आहा तेंच्यांनी आयज करसवाडा जंक्शन आहा थंयसर आयज जे हायवेचें काम चालू आसा थंयसर एज्युकेशन केलें. तुमचें म्हणणें आहा की जे नॅशनल हायवेचें जे रुंदीकरणाचें काम चालू आसा आनी ते काम करता आसतना जे सर्वीस रोड आसात किंवा डायवर्शन रोड आसात थंयसर सायनबोर्ड जे आसचे म्हणत आनी जे सायनबोर्ड नासल्या कारणान किंवा बारीक सायनबोर्ड असल्या त्या कारणान ते कांयच कळना आनी खूब एक्सिडंट बीन जाता. त्या खातीर तेंचो डिमांड आहा की बरे प्रॉपर सायनबोर्ड घालचे आनी ताका लागून एक्सिडंट बी जाता ते कंट्रोल करचो म्हणून तेंच्यांनी ते थंयसर एज्युकेशन केलें आनी एज्युकेशन करतना जे हायवेच्या कामांचे जे गाडयो आहा ट्रान्सपोर्ट तेंचे कामाचे ते आडायले तेंच्यांनी
आनी तेंच्यांनी तो इंजिनियराक रावले तेन्ना इंजिनियराक घेवन सगळे खंय खंय सायनबोर्ड घालपाचे आहा ते व्हरान तेंच्यांनी दाखयलें. दुसरे वटेन जी म्हापसा तार रिवर आसा आनी ती तार रिवर पोल्युटेड जा म्हणून दर वर्साक आनी ते तार रिवरीन गणपती बुडयतात दर वर्सा. ती तार पोल्युटेड केले म्हणजे सगळे जे नगरपालिका आसात किंवा आमदार आसात बाकीचे NGO आसात इवन बस स्टॉपार पंचायत हे सदांच म्हणजे सदांच मोबायल आसा तेचे इश्यू सदांच चालू आसता. जाल्यार 8 दिसां पयलीं म्हापसा नगरपालिकेन एक सगळ्यांची एक बैठक घेतली. तितून आमदार आसले, तितून NGO आसले, कावन्सिलर, बाकी WRD आसात किंवा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसात, हे सगळे इंजिनियर तांकां घेवन मिटींग जालें आनी तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की वचून थंयसर इन्स्पेक्शन करचें. त्या प्रमाणे आयज ते तारी रिवरी कडेन वचून आयज इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी. तेंच्यांनी सगळे आसले, आमदार आसले, म्हणजे म्हापशाचो आमदार आसलो, हळदणचो आमदार आसलो, मागीर चेअरपर्सन आसले, मागीर सगळे बाकीचे कावन्सिलर आसले, WRDचे इंजिनियर, NGOs, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे इंजिनियर, हे सगळे आसले. फक्त एक्चुली खरं म्हणजे तो जे हायवेचेच काम करता पळय ताका लागून तो ब्रीज बांदता न्ही तेणें ते ब्रीज काम करता आसतना सगळी ती भराव जो आहा सगळो जो ग्रीन पार्का कडल्यान तो करसवाडा मेरेनचें काम करता आसतना तो भराव ते न्हंय ते तार रिवरीन गेला आनी ते तार रिवर म्हणजे फ्लो उदकाचो जायना कित्याक माती सगळी भरलेली आहा. ती माती काडूंक गेले. पूण सांगपाचें म्हटल्यार ते जो नॅशनल हायवेचे कॉन्ट्रॅक्टराचो मनीस जावं इंजिनियर थंयसर कोणूय येवंक नासलो. ते आतां ते रावले पूण परत तेंच्यांनी म्हणटा तेका हाडून आनी सगळें करून घेतलें. पूण इश्यू कितें आहा फक्त तार रिवर थंयसर उदक फ्लडेड जाता आसतना पूण उदक जे मेनली म्हणजे जे पोल्युटेड उदक जालें आनी त्या पोल्युटेड उदकान गणपती बुडयता हो इश्यू आहा तो खंय बीन जाग्यार घालतले अशें म्हणजे आमदारांनी सांगलां आनी चेअरपर्सनांनी सांगलां. ही आसली आयची बार्देशांच्यान अपडेट. आयज वास्कोचे अपडेट सांगतना एक मुखेल गजाल जी आमी सांगूंक सोदता इज अबाउट अ ट्रिपल सुसायड दॅट वॉज हॅपन्ड इन MES कॉलेज एरिया. म्हणजे एक मायग्रंट फॅमिली आशिल्ले बिजापूरचे आनी ते जायतीं वर्सां गोंयांत रावताले. MES कॉलेजी कडेन अमन कॉलनी हे वाठारांत ते रावताले आनी एकूच घराच्या फॅमिलीन म्हणजे एक घोव, एक बायल आनी ताजो घोवाचो भाव हांचे तिगांयनी एक बरोबर सुसायड केली मंगळारा सकाळीं. आनी हाका लागून एक मोठो बोवाळ पडलो. अख्ख्या वाठारांत एक शॉक जालो की 3 लोक एक घराण्यांतले सुसायड कशें करूंक शकता. आनी हाका लागून एक मोठो बोवाळ जालो. आयच्या तारखेन सद्याक तर मेजर डिस्कशन जे चालू आसा ते म्हणटा ते हे ट्रिपल सुसायडाचे की एक घराण्यांतले 3 लोक कित्या खातीर जीव दितले. म्हणजे एक मनीस जीव दिता ते आमकां कळून येता पूण जेन्ना एक घराण्यांतले 3 लोक एक बरोबर एकूच टायमाचेर सुसायड करता हाजेर कितें तरी एक मोठो कारण आसूंक शकता. आनी हाका लागून एक मोठो बोवाळ पडलो. जेन्ना आमी प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना आमकां कळून आयलें की एक घराण्यान भितर जे रुमान 4 लोक रावताले. म्हणजे एक हुलगप्पा अंबिगेर, ताजी बायल देवम्मा अंबिगेर आनी ते दादल्याचो भाव गंगप्पा अंबिगेर हो खंय हे 3 लोक ते बरोबर ताजे बरोबर ते बायलेचो भाव 17 वर्सांचो तो जो मनीस आसा ते 4 लोक खंय एका रुमान रावताले. आनी थोडे दीस पयलीं ती गुलगप्पा अंबिगेर जी आसा ती डॉमेस्टीक मेड आसलेली. खंय तरी लोकांच्या घरान काम करताली आनी ज्या घरान ती काम करताली ताज्या घरान खंय थोडे दीस पयलीं चोरेचो प्रकार घडलो. खंय तरी एक गोल्ड ऑर्नामेंट्स आनी जे कॅश आसा ते थंयच्यान गायब जाले. आनी ताज्या मागीर ओनरान कंप्लेन केल्ली की हिजे इनवॉल्वमेंट आसूंक शकता. ताजे मागीर खंय वेर्ना पुलीस स्टेशन कंटिन्युअस तांकां 4 दीस इंटरॅगेशन व्हरताले. खंय तरी लोकांचें म्हणणें आसा की तांकां एकादी तांकां टॉर्चर जालो, हॅरेसमेंट जालो, तांचें मारहाण जालें आनी ताका लागून तांच्यांनी वैतागून जीव दिलो. जो ताजो घोवाचो जो भाव आसा तो हालींच 6 म्हयन्या पयलीं लग्न जाल्लो. ताज्या गांवांत ताजे गांवांत ताजी बायल जी आसा ती सद्याक खंय प्रेग्नंट आसा. आनी जो हुलगप्पा अंबिगेर आसा जाणें कोणें जीव दिला ताजी खंय 2 चलयां आसा आपल्या गांवांत भितर. आनी आयज सद्याक हे 3 लोक मरण पावतकर तांचें फ्युचर कितें अशें लोकांचो एक बरो राग व्यक्त जातालो हांगा. जेन्ना आमी प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना आमकां कळून आयलें की खंय तरी पुलिसाचे अत्याचारा खातीर वैतागून तांच्यांनी जीव दिलो काय असो संशय व्यक्त जातालो.
आमी काल जेन्ना एक वरिश्ठ अधिकाऱ्याक विचारलें तेन्ना तांच्यांनी सांगलें की इन्वेस्टिगेशन चालू आसतना तांचे घरान भितर एक तांचे रातयान खंय तांकां एक सुसायड नोट रिकवर जालो. 5 पेजीचो हो सुसायड नोट खंय कन्नडान बरोवन आशिल्लो. ताजे मागीर खंय कन्नड टिचरांचे हेल्प घेवन तो सुसायड नोट तांच्यांनी ट्रान्सलेट केलो. ट्रान्सलेट करतकच अशें करून आयलें की तातूंत भितर खंय तरी जायती लोकांची नांवां आसा. एक सुलतानपूर विलेज, एक प्रॉपर्टीचें एक डिस्कशन, जावं एक पंच मेंबराचें डिस्कशन, त्या थंय कोणाक पयशे दिल्ले इंट्रस्टाचेर, कोणा कडेन भांगराची मुदी दवरलेली अर्दे तोल्याची आनी ताजे वयले इंट्रस्टाचे पयशे घेतिल्ले. आनी फुडें आमी मरतकर आमच्या भुरग्यांक कशे पयशे कितले अमावंट दिवपाचो हाजेर उल्लेख केल्लो आसा. जेन्ना आमी वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक विचारलें तांच्यांनी सांगलें की हे जे नांवां आसा एखादी तांचे फॅमिलीची नांवां आसूंक शकता आनी खंय तरी फॅमिलीन हे लोकांक एक प्रॉपर्टीचे विवादा लागून टॉर्चर केल्ल्यान, हॅरेसमेंट केल्ल्यान हांच्यांनी हो स्टेप घेवंक शकता अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा. मागीर आमी अशें आयकूंक आयलें की जे एक NGO आसा तांच्यांनी हो प्रकरण घट्ट धरून दवरलो आनी तांच्यांनी सांगलें की फॅमिली जी आसा ती डॅड बॉडी एक्सेप्ट करपाक रेडी ना. खंय तरी एक परते तांचें इन्वेस्टिगेशन जावचें, जावं ताजें पोस्टमॉर्टम परते जावचें आनी हाजो खुलासो जावचो असो NGOन डिमांड केल्लो. पूण आमी जशें आतां आयज आयकता की हे सुसायड नोटाचेर खंय एक बरो ट्विस्ट आयिल्लो आसा. हे लोकांक जे तांच्या लोकांची नांवां आसा ती वेदर दे आर द फॅमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज्ड ऑर नॉट ही खबर काडूंक जाय आनी हाजेर तांकां इन्वेस्टिगेशन करतकर फुडलें जें पिक्चर आसा तें क्लियर जातलें अशें वेर्णा पुलिसांचे थोडे अधिकारी म्हणटा. त्याच बरोबर आमकां अशेंय आयकूंक आयलां की काल जे 3 डिसीज आशिल्ले तांचे पोस्टमॉर्टम करतकर बॉडी हँडओवर केली तेंचे फॅमिलीक. ती बॉडी खंय आयज तांच्यांनी काल रात्यान भितर बिजापूर व्हरून ती एखादी क्रिमेटीव जाल्या आसतली. सो हाजे फुडें कितें घडटलें आनी हाजो पिक्चर कसो येतलो हाजेर एक मोठो एक सस्पेन्स आसा. आनी अशें लोक आतां सद्याक तरी चिंत्ता की हाजो एक्चुअल मोटीव कितें. 3 लोकांचें जें मरण जाता जावं एक सुसायड जाता कित्याक लागून तांचो सुसायड जालो हाजो प्रश्न सुटावो जावंक जाय अशें लोकांची मागणी आसा. त्याच बरोबर आमी आयकूंक जे आमकां सद्याक जे आयकूंक येता फॅमिली मेंबर जे आसा ते सांगता की सद्याक ते लेबर क्लास लोक तांचें चड शिक्षण ना पूण तांच्यांनी एक भरोसा पुलिसांचेर दवरला की वरिश्ठ अधिकारी हाजें इन्वेस्टिगेशन करतले आनी एक्चुअल रिजन हे 3 लोकांनी एक बरोबर सुसायड कित्याक केली हाजे एक तांच्यांनी जे हे मेन रिजन आसा ते सोदून काडटले. त्याच भशेन आमी आयकूंक आज नवो एक इशू जो आयिल्लो आसा सद्याक तो म्हणजे एक एअरपोर्टाच्या फुडल्यान जो एक पार्किंग एरिया आशिल्लो 2009 तो नोटिफाय जाल्लो. एक 38,000 स्क्वेअर मिटर जागो खंय तरी एक्वायर केल्लो पार्किंगा खातीर. पूण रात्यान खंय तो ओवरनायट तो डिनोटिफाय केलो आनी त्याच पार्किंग एरियाक तांकां एक रिप्लेसमेंट म्हणून थंय शांतीनगर जे जाग्यार आसा तांच्यांनी अख्खी घरां जी अख्खी शांतीनगर एरिया ती सद्याक मार्क केल्ली आसा ODP 2013 की हो जो एरिया आसा ती अख्खी पार्किंग एरिया एअरपोर्टाक म्हूण लागतली. आनी ताका लागून खंय तरी जी घरां आसा शांतीनगर अख्खी जी घरां आसा ती खंय तरी डॅमोलिश जावंक शकता. फुडें जरी एअरपोर्ट तो अक्वायर करत आनी पार्किंग जरी ताजें पार्किंग एरिया म्हणून ते नोटिफाय जरी करत जाल्यार जी घरां आसा थंय 100 जी घरां आसा ती सगळी डॅमोलिश जावंक शकता असो जो एक स्टेटमेंट गोंयचो आवाज कॅप्टन विराटो हांच्यांनी केला. जेन्ना आमी मोहीम गुदिनूक विचारलें तांच्यांनी सांगलें की हो जो इशू आसा तो भरपूर पोन्नो आसा. तो जागो एक्वायर केल्लो तो खंय तरी सांकवाळ पंचायत म्हणून एक्वायर केल्लो पूण तांकां मागीर कळ्ळें की तो जागो जो आसा चिखले कम्युनिटीक बिलोंग करता आनी ताका लागून तो रिवर्स केल्लो. तांच्यांनी सांगलें की हो इशू भरपूर पोन्नो आसा. इट इज ऑल लॉंग गॉन बॅक आनी सद्याक डॅमोलिशनाचें तरी जें खतरा जो लोकांचेर आसा सद्याक इट इज नॉट इन दी म्हणजे ते सद्याक डॅमोलिशनाचो टेन्शन लोकांक जावंक जायना आनी आमी सगळे स्टेप घेतले अशें मोहीम गुदिनून सांगलें आसा. आनी जेन्ना आमी तांकां खबर काडली तांच्यांनी सांगलें की आयज चिखले हॉस्पिटलान एक सुमार 12 कॉन्सन्ट्रेटर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जे आसा ते ITC कंपनीन स्पॉन्सर केल्ले आसा. तांच्यांनी हेंय सांगलें की ग्रावंड स्टाफ जे आसा एकदम बरें काम करता आनी पॅन्डेमिका टायमाचेर ताणें भरपूर लोकांनी जे तांकां कमी पगार आसा तरी आसतना तांच्यांनी सेल्फलेसली काम करून जायते लोकांचे जीव वाटयल्ले आसा आनी हाका लागून खंय तांकां एज अ रेकग्निशन 3 म्हयन्याचो पगार जो आसा तांकां बोनस दिवपाचें येवजिल्लें मोहीम गुदिनून. आनी आयज एक प्रायवेट कंपनी घट धरून तांच्यांनी खंय आनंद बोस ह्या कंपनीन आपल्या प्रायवेट कॅपेसिटीन 3 म्हयन्याचो तांकां बोनस पगार दिवपाचो येवजिला. गेल्या म्हयन्याचो पगार खंय तांकां दिल्लो, ह्या म्हयन्याचो पगार खंय तांकां आयज दितले. एडिशनल पगार 1 म्हयन्याचो आसा आनी फुडल्या म्हयन्याक तांकां पगार दितले. आनी हाजे भायर जे गोवा गव्हर्मेंटाचे ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट हे जे खातें आसा
ताजे अंडर हे हेल्थ वर्कर ऑब्जर्व करतले अशें मोहीन गुदिन्यान सांगलें. वास्कोच्यान ही आसलेली वास्कोची अपडेट.